बुधवाराक काणकोणात खासगी बसवाल्यांनी रुटाक घातिल्ली नवी कदंबा बस आडायली। अश्यो नव्यो बसी घालत तर खासगी बसवाल्यांक कशे पॅसेंजर मेळटले काय म्हण प्रश्न खासगी बसवाले करतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नवीन गाडी घातली जाल्यार आमी जगप कशें? आमकां पळय, आमकां सद्या आमी लॉस। आमी बेश्टे फक्त ते चलयता ते नांवा खातीर चलयता गाडयो। आयज ही कदंबा जी आमच्या फाटल्यान दिसता ती आज हिंगा स्टार्ट करपा तेणें हाडून हिंगा रॅम्पा लायला। तेका विदावट परमीट कांयच ना, आरटीओ इन्स्पेक्शन ना। ह्या जाग्यार आज गाडी चलता आमच्यो कांय म्हणल्यार 45 गाडी चलता आनी सगळ्यो 5-5 मिनटांनीच गाडी चलता। तितून भितर एक 2-3 वर्सां फाटीं हेणी जबरदस्तीन क्लशा गाडी घातल्यो, एक 2-4 गाडयो। तेन्ना आमी खूब आवाज उठयलो आनी म्हणलें की आमकां आनी गाडी नाका, की आमकांच पॅसेंजर जायना, क्लच जाता। तेन्ना तेणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें की ढवळेकर आल्या बंगल्याचेर आमी एक मिटींग घेतली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की, आनी तेन्ना डायरेक्टर आसलो। कोणें आश्वासन दिल्लें? डायरेक्टरान काय मिनिस्टर? डायरेक्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें। तशेंच सुदीन ढवळेकर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आनी काणकोणा गाडयो आपूण घालपाना म्हणून, ह्यो ज्यो घालता त्यो तुमी मातशी एडजस्ट करून घेया म्हणून। आनी आमी तेंचें आयकून ओगी रावले। आज कम से कम 3 ते 4 वर्सां येयली आनी आज हे सडनली आमी परतून ही गाडी स्टार्ट करपा हाडला विदावट परमीट, विदावट आमकां इन्फॉर्मेशन। आयज गोंयान प्रायवेट बसी 2500 सुमार चलता आनी कदंबा चलता फक्त 500 गाडयो। कितें तर डिसिजन घेता ट्रान्सपोर्टा बद्दल तेन्ना तेणी पयलीं आमकांय विश्वासान घेवपा जाय। एक काणकोणा येवन तेणी एक स्ट्रिक्शन करपा जाय की काणकोणाक कितली गाडी चलता आनी खंयच्या टायमाचेर पॅसेंजर खरें पॅसेंजरांक गरज आसा काय कितें ते कांयच विचार करनासतना डायरेक्ट हाडटा आनी गाडी स्टार्ट करता। आनी हेजो इफेक्ट आमचेर जाला। आमकां दिसाक आज कम से कम 1000-1500 लॉस जाता। आमी डिझला पासून आमचे कडेन पयशे जायना, आमकां 100 आनी 200 रुपया गाडयेचेर उरना दिसाक। आमकां आमी एप्लाय केलें जाल्यार आमकां म्हणटा ते दिवपा जायना आनी परमीट दिना, जाल्यार हेंकां कशें दिता ते? जर तर गव्हर्नमेंटान फोर्सफुली गाडी चालू करपाचे प्रयत्न केला, तुमचे स्टँड कितें आसतलो? आमचो स्टँड आसा, आमी आमची गाडी स्ट्रायक करतले, आमी चालू करून दिवची ना। कित्याक ना जाल्यार एक तर आमचे गाडी सरकारान घेवच्यो सोमत्योच, आमकां आनी टेन्शन चालू करपा दिवपाना तुमी चालू करून दिवपाना, कित्याक आमकां इफेक्ट जाता न्ही। ऑलरेडी आमच्यो गाडी आसा हांगा, आमकां सेटलमेंट कर आनी मागीर कितल्यो गाडी घाल। तेजे पयलीं आमी आनी एकूय गाडी घालपाक आतां रूट आसा, त्या रुटा गाडी रिप्लेस करा आनी गाडी घाल। सद्या तरी रूट ओके पयलींची खंयची रूट आहा बाबा? ती रिप्लेस करा। वाला रूटा ही घाल आनी ती काड। एक 4 गाडी काणकोण टू पणजी घालात म्हणटा तुमी, पूण दुसरी रूट पयली आसा, पयली एसी गाडी घाला, गाडी घाल, एसी गाडी घाल, कांयच ना। पयली टायमिंगाची हांव टायमिंग मेळपाना। हे सजेशन तुमी दिला तांकां पावयलें? ओके तुमकां काय सांगना? केल्लें आमी 2-3 ना, कोणाक काय फरक पडना। फाटलो 1 म्हयन्याचे पयलीं घडलें आनी हो जो कदंबा कंट्रोलर आसा संदेश वारीक, ताका सांगल्यार 1 म्हयनो जालो। ते काय ना, तुला सांगता आपल्यान हें लावन दवरला, एक चिऱ्या फातर लावन लावन दवरला, जावं ते एक लोकल ऑर्डर कितें सांगताय पळय न्हू, ते फ्लॅग लावन दवरला, तो फ्लॅग लायला तो कितें जावपाक शकता हितून गाडी स्लीप जाली जाल्यार? गाडी पडटोवपा म्हणून शक्ती सुटल्या। गाडी सोड, गाडी पडटले काडपाक कोणाचो पांय भितर वचून मोडलो तेतून चलतना, तो पांय परत आसलो तसो फिट करून जावचो ना। तेच खातीर तुमी इन्फॉर्म करून सुद्दां कांय एक्शन जायना। आनी पर डे आमी एक गाडयेच्या 30 रुपया टोल दिताय आनी हिंगा 50 गाडी येताय वयताय, 50 गाडये तेच पयशे दिले जाल्यार पळय। 8 तारखेर मडगांव जे होली स्पिरीट इगर्जेचें फेस्त जावपाचें आसा ते ह्या वर्सा प्लास्टीक